Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. Crimes against women, including rape, murders and theft, हे सगळे वाढवत आसा. What plans has the government do to stop this crime? Beyond the routine तुगे policing जाता. Beyond that, what more steps have you initiated to make sure there is safety of tourists, there is safety of our senior citizen, there is safety of our minor children? Preventive policing has failed. So what steps are you going to take? हे मुगेले पहिले सप्लिमेंटरी आम्ही प्रत्येककडे वेगवेगळेकडे सीसीटीव्ही ज्या ज्या जाग्याचेर आसा त्यो घातल्या. एक्झिस्टिंग आसलेल्यो सीसीटीव्ही आमकां लिंक करपाक लायल्या आनी इवन दो आमी इम्प्रूव्ड ऑन द प्रोसिक्युशनाचेर इम्प्रूव केला. ज्यो केसीस सगळ्यो फॉलोअप करून त्योय करपाची सुरवात केल्या. त्या खातीर असले क्रिमिनल प्रिव्हेंटिव्ह आनी तडीपार करपाच्यो केसीस एक्सपर्टायट केल्या. हातूंत सगळ्यांचो डाटा घेवन आनी नक्कीच हांव ताका खात्री दिता फाटलो जर आतां तो रिसेंटली रिकॉर्ड जर काडलो आसत हाजेर आमी कंप्लिटली कंट्रोल घेतला. पिंक फोर्स खूप मोठ्या प्रमाणात टुरिझम बेल्डाचेर काम करता जेणे करून अशा पद्धतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही. How many cases involved in this follow-up investigation have led to identification of suppliers? हे कोण सप्लाय कोता, हे कोण फायनान्स कोता, हे जे इंटरस्टेट आणि इंटरनॅशनल नेटवर्क हे बॉन्ड जावपाक जाय आणि कितले एडिशनल अक्यूज और सिंडिकेट इंतून इन्वॉल्व आहा. आमी सदांच तुमकां म्हणटा गोंयचो पाब्लो एस्कोबार कोण हे ती सांगपा जाय. सो हे ड्रग्स मातशे सिरियस घेया बिकॉज आवर यूथ टुडे आर कन्झ्युमिंग ड्रग्स. Might be any other problem, maybe because of unemployment. So what finally is your answer when regards to the increasing drugs? मुळात हो ड्रग्स जो गोंयांत येता, इंडियेंत येता, भायल्या कंट्रींतल्यान किंवा विदीन द कंट्री गांजा आनी ह्या सारकेले जे यूज करता हांकां गोंयांत खंयच्याच पद्दतीन थारो दिवचे ना. आमचे एंटी नार्कोटीक सेल इन कोऑर्डिनेशन विथ द NCB विथ द ED ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मेळून जो कोण सर हांव एश्युरन्स दिता की हे क्रायम्स खंयच्याच बाबतींत स्टेटींत वाडचे ना हें तुका 100% सांगता.